करता हूँ नमस्कार। Jesus kabari lir mi ami bogum tu Prabhagi sirgari. मोगच्या भवनो आणि बहिणीनो, ह्या सक्रमेंतांत ह्या उंड्या रोपार हजर आसच्या जेजूचेर आमची नदर घालया. ताची खरी वळख आमी धरया. ह्या उंड्या रोपार आसो जेजू जावन आसा आमचो सोमी, आमचो देव. हे आमच्या सुमयांक, हे आमच्या देवाक आमचो मान आमी बागोवया. ताका आमी आराधन करया, नमस्कार करया. देवान आमकां भावार्थाचें देणें दिलां. त्या भावार्थाच्या देण्या खातीर आमी आमच्या सुमयांक, आमच्या देवाक आमी अर्गां पटोवया. आनी ह्या घडये आमी मागया शिसांनी जेजू थंय मागल्या बरी. सुमया चडय आमचो भावार्थ. हेंच मागणें ह्या घडये आमचें जावं दी. वैयक्तीक रितीन आमी मागया. सुमया लागीं आमचो भावार्थ सोडोवंक. जेजू सांगता सस्वाच्या बिया तितलो भावार्थ तुमचे थंय आसात तर तुमी एक दोंगर आनीक कडेन वसाशें करूंक तुमी शकतात. जें कितें तुमी फरमायतात तें तुमी करूंक शकतात. म्हणलो संदेश तो आमकां दिता आसतना आमी ह्या घडये आमी मागया भावार्थाच्या देण्या खातीर. आमचे थंय आसचो तो भावार्थ सुमया थंय सोडोवंक. सुमया चडय आमचो भावार्थ, चडय आमचो भावार्थ ह्या तुज्या युक्करिस्तीक हजरपणांत. चडय आमचो भावार्थ तुज्या काकुळतीचेर. चडय आमचो भावार्थ तुज्या मोगाचेर. चडय आमचो भावार्थ तुज्या उतराचेर. चडय आमचो भावार्थ तुज्या विश्वासपणांचेर. सुमया जशें तूं विश्वासी जावन आसाय तशें आमी तुका विश्वासी रावोंक. जशें तूं दयाळ जावन आसाय तशें आमी दयाळ जावंक. जशें तूं पवित्र जावन आसाय तशें आमी पवित्र जावंक. जशें तूं आमचो मोग करताय तशें आमी तुजो मोग करूंक. तुज्या मोगांत आमी सदांच रावोंक. आमच्या भावार्थांत आमी सदांच थीर रावोंक. आनी आमच्या विश्वासपणान तुजे थंय आमचो मोग आमी व्यक्त करूंक. चडय सुमया आमचो भावार्थ. चडय सुमया आमचो भावार्थ.
भावार्थ सडय सोम्या आमचो भावार्थ सडय सोम्या आमचो भावार्थ होगलाप जावन जेजू क्रिस्ताक होगलाप जावन जेजू क्रिस्ताक आता आणि सदा सर्वदा आणि सदा सर्वदा होगलाप जावन जेजू क्रिस्ताक होगलाप जावन जेजू क्रिस्ताक आता आणि सदा सर्वदा आणि सदा सर्वदा जेजू तू आमचो सोमी आमचो सोमी आता आणि सदा सर्वदा आणि सदा सर्वदा जेजू तुमचो आमचो सोमी जेजू तुमचो आमचो सोमी आता आणि सदा सर्वदा आणि सदा सर्वदा जेजू तुमचो आमचो देव जेजू तुमचो आमचो देव आता आणि सदा सर्वदा आणि सदा सर्वदा देव देव सर्व बरो देव सर्व बरो आता आणि सदा सर्वदा आणि सदा सर्वदा देवा तू पवित्र देवा तू पवित्र आता आणि सदा सर्वदा आणि सदा सर्वदा देवा तू मोगाळ देवा तू मोगाळ आता आणि सदा सर्वदा आणि सदा सर्वदा देवा तू दयाळ देवा तू दयाळ आता आणि सदा सर्वदा आणि सदा सर्वदा देवा तू आमचो सडवणदार देवा तू आमचो सडवणदार आता आणि सदा सर्वदा आणि सदा सर्वदा देवा तू आमचो नितीदार देवा तू आमचो नीतीदार आता आणि सदा सर्वदा आणि सदा सर्वदा देवा तू आमचो पदवेदार देवा तू आमचो कृपेदार आता आणि सदा सर्वदा आणि सदा सर्वदा देवा तू विश्वासी देवा तू विश्वासी आता आणि सदा सर्वदा आणि सदा सर्वदा होगलाप जावन जेजू क्रिस्ताक होगलाप जावन जेजू क्रिस्ताक आता आणि सदा सर्वदा आणि सदा सर्वदा वंदन जावन जेजू क्रिस्ताक वंदन जावन जेजू क्रिस्ताक आता आणि सदा सर्वदा आणि सदा सर्वदा स्तुती जावन जेजू क्रिस्ताक जावन जेजू क्रिस्ताक आता आणि सदा सर्वदा आणि सदा सर्वदा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हालेलुया सर्व आम्ही उभे राहूया आणि सम्यांचो मोग आम्ही वर्णिया तो जावन आसा विश्वासी ताच्या बसवण्यांक तो सदांच विश्वासी रावता जे कितें तो बसयता तें सर्व तो संपूर्ण करता त्या पासून तो ताचे थंय आमचो भावार्थ खंयचो न्हू आमी देवाची स्तुती गावया देवाचो विश्वासी मोग आमी वर्णिया
विश्वास तूं पाटय काळीज हें पेटय देवन आत्मेक घटाय कृपेन तूं नेटय. असल्या भावार्थान आमी मागता आसतना ह्या घडये आमी मागया देवाची काकुळत. जशें 10 जण कोडकार जेजो त्या वाटेर चलोवन आसतना तांकां मेळिल्लो तो एक अपूर्व संदर्भ म्हूण चिंतून तो एक अवकाश म्हणून चिंतून भावार्थान बरोवन तेगी 10 जण कोडकार भावार्थान एका ताळ्यान एका काळजान आनी एका मनान ते सर्व जेजूक देवाची काकुळत मागतात आनी ते म्हणटात जेजू मेस्त्री आमची काकुळत कर. मोगच्या भावानो आनी भयणीनो थंयसर आसले जायते 10 जण ते कोडकार विविध जाती कातीचे ते जावन आसले. थोडे जुदेव जावन आसले थोडे समारियाचे ते जावन आसले पूण तांच्या पिढे वरवीं ते सर्व सांगाता मेळल्ले आनी ते सांगाता मेळोवन एका ताळ्यान एका काळजान भावार्थान बरोवन जेजू थंय ते मागतात जेजू मेस्त्री आमची काकुळत कर. आनी तांचें मागणें जावन आसा न्हय वैयक्तीक रितीन बगार तांचें मागणें जावन आसलें तें समुदायाचें मागणें सर्व जाणां खातीर ते मागतात आमची काकुळत कर. ते मागनात म्हजी काकुळत कर म्हूण सांगून अशें म्हणजे सर्व एका ताळ्यान एका मनान भावार्थान बरोवन ते मागतात सर्वां पासत सुमया आमची काकुळत कर. तर मोगच्या भावानो आनी भयणीनो जशें कोडकार तांच्या पिडेच्या दळदळपणांतावन नितळ जावन जिणयेंत सुटका आशेतले तशें आमी आमच्या पातकाच्या दळदळपणांतावन नितळ जावन जिणयेंत सुटका जडोवंक आशेवंक जाय आनी मागोवंक जाय. आनी ही सुटका आमकां मेळटा देवाच्या दयेन आनी देवाच्या काकुळतेन मात्र. तर आमचें मागणें जावंक जाय त्या कोडकारां बरें जेजू मेस्त्री आमची काकुळत कर. तर ह्या घडये मोगच्या भावानो आनी भयणीनो आमच्याच जिणयेंचेर आमी एक नदर घालया. सर्व आमची पातकां आमी वळखून घेवया. देवाची दया देवाची काकुळत आमी मागया. देव जावन आसा काकुळतीचो सागर बोगसूंक तो सदांच तयार. जशें 10 जण कोडकारांनी जेजू लागीं काकुळत मागली आनी तवळ जेजून तांच्या मागण्यांक स्पंदन केलें. वसा आनी तुमच्याच याजकाक दाखया म्हणून ताणें जाप दिलीच ते वेतां वेतां ते सर्व नितळ जाले. तर मोगच्या भावानो आनी भयणीनो देव आमचेर दया दाखयता आमची काकुळत करता. तर ह्या घडये सर्व आमची पातकां आमी वळखून घेवया. ते 10 जण कोडकार तांच्या पिडे वरवीं ते जेजू लागीं येवंक शकले नात तरी जेजूच्या सत्तेचेर आनी काकुळतेचेर भावार्थ दवरून ते पयस्तावनूच बोब मारतात. जेजू आमकां आयकतलो आमकां शुद्ध करतलो आमकां नितळ करतलो आमकां गूण करतलो म्हणलो भावार्थ तांचो जावन आसलो. आनी ते भावार्थान मागतात आनी त्या पिडेन तावन सुटका जोडतात नितळ ते जातात. तर मोगच्या भावानो आनी भयणीनो आमी चिंतोंक पुरो आमच्या पातका वरवीं आमी देवा तावन जायते पयस आसाव पूण उगडास दवरया कितले पयस आमी आसल्यार जर तर भावार्थान आमी काकुळत मागता तर ते मागणें देव आयकता. आनी जें कितलो आमचे आनी देवा मदलो
तो जागो आसा तो अंतर आसा ते सर्व अंतर देवाच्या काकुळतीन तो भरती करता आनी तोच आमचे लागीं येता. तर बाबार्थान बरोवन देवाची काकुळत आमी मागया. हो अवकाश आमकां मेळलो तो आमी कितेंच होगडावचो न्हय. तो अवकाश आमी उपयोग करून जेजू आमचे थंय आयला ह्या सक्रामेंता मुखांतर ह्या पवित्र सक्रामेंतान तो हजर आसा. तर आमी सर्व मागया जेजू आमची काकुळत कर. समया सर्व आमच्या अस्कतपणा खातीर जेजू आमची काकुळत कर. सर्व आमच्या अनउपकारपणांक जेजू आमची काकुळत कर. सर्व आमच्या अनिष्कळपणाच्या पातकांक जेजू आमची काकुळत कर. सर्व आमच्या आळसायेक जेजू आमची काकुळत कर. सर्व आमच्या बेविश्वासपणांक जेजू आमची काकुळत कर. सर्व आमच्या अनैतिक संबंधाक जेजू आमची काकुळत कर. सर्व आमच्या अविश्वासपणांक जेजू आमची काकुळत कर. सर्व आमच्या वाईट करण्यांक जेजू आमची काकुळत कर. सर्व आमच्या वाईट उलोवण्यांक जेजू आमची काकुळत कर. सर्व आमच्या वाईट चालीक जेजू आमची काकुळत कर. हेरांची आमी जडती केल्ल्याक जेजू आमची सर्व आमच्या शेळेपणांक जेजू आमची सर्व आमच्या नेनारपणांक आमची हेरांची बेपरवा केल्ल्याक आमची हेरांकी दुख इल्ल्याक हेरांचे नांव पाड केल्ल्याक आमची हेरांक लुकसाण केल्ल्याक आमची हेरांची मर्याद काडल्याक आमची गरजेवंतांक कुमकेचो हात दिनातल्याक आमची काकुळत कर. कुमोक करूंक तांकां सुनी कुमोक करिनातल्याक आमची मोसोर चिंतल्याक राग दवरलेल्याक बक्षिनातल्याक हगे दवरलेल्याक हेरांक वायट मागल्याक हेरांची खेळकुळां केल्ल्याक वेळ पाड केल्ल्याक जिवाक महत्व दिनातल्याक देणी उर्जीत करिनातल्याक गौरवान आनी मानान लेखिनातल्याक सुमिया काकुळत कर. सुमिया काकुळत कर. क्रिस्ता काकुळत कर. क्रिस्ता काकुळत कर. सुमिया काकुळत कर. मुगच्या भवानो आनी बहिणीनो, सर्वांनी बसचें. देवान आमचेर दया दाखयला. देवान आमचेर काकुळत दाखयला आनी ताणें आमकां नितळ केला. न्हय फकत आमी मागल्या वरवीं आमी उगडास दवरूंक जाय. ताणें आमकां नितळ केला, पवित्र केला. ताच्याच खुर्साच्या बलिदाना वरवीं ताच्या पवित्र रक्तान ताणें आमकां धुवन नितळ केला. आनी त्या पासून आमी सदांच देवाचो उपकार बावडोवंक जाय. त्या देखून आमी सर्व नितळ मन नितळ जाल्यावो आनी ह्या आमकां नितळ केल्ल्या, शुद्ध केल्ल्या, पवित्र केल्ल्या देवाक आमी उपकारी मनान आमी सुम्यांक अर्गां पाठोवंक जाय, दिनवास पाठोवंक जाय. आनी ह्या मरिफात जेन्ना आमी उपकारी मनांचे जातावो, दिनवाशी काळजान आमी देवाक दिन वाचतावो आनी तो वळखंडे जावन आमी संपूर्ण गुण जातल्या मात्र न्हय, सडवण आमी जोडोवंक शकतावो. आनी अशें एकोडकार मात्र जेजू सरशी येवन ताचो उपकार बावडोवंक लागलो आनी ताच्या भावार्थान तो संपूर्ण बरो जावंक पावलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तर मगच्या भवानो आनी बहिणीनो, सुम्यान आमचे खातीर आपलें बलिदान भेटयला. खुर्साचें मरण तो मेला. आपल्या रक्तान ताणें आमकां धुवन नितळ केला, पवित्र केला. ताचें रगत ताणें वरयला आनी ह्या सर्व बरेपणा खातीर ताणें दिल्ल्या त्या आमकां सडवणे खातीर, भवर्तच्या देण्या खातीर, ताच्या मोगा खातीर, खुरपा वयर खुरपा ताणें आमचेर वतला
आनी जायतें बरेंपण ताणें आमकां केलां तें सर्व बरेंपण वळखून उपकारी मनान दिनवाशी काळजान सुम्यांक आमी स्तुती गीत गावया. उपकारी काळजान दिनवाशी मनान सुम्यांक गावया. दिव्यांक पासो ताच्या मोगा पासोत वरत्या उपकार ताचो बावुडया. उपकारी काळजान दिनवाशी मनान सुम्यांक गावया. दिव्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वरत्या उपकार ताचो बावुडया. दयेन आमचे दय सुम्या आयलाय. येण्यान तुज्या आमकां दादोस केलाय. सर्गी काळान आमचें पोशण मोगान तुज्या आमकां ये केलाय. उपकारी काळजान दिनवाशी मनान सुम्यांक गावया. देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वरत्या उपकार ताचो बावुडया. आमची जतन घेताय. वेगळा आरवारांनी राखून उरताय. सदा नितीची आदार दिताय. जिविताचे वाटे चलयताय. उपकारी काळजान दिनवाशी मनान सुम्यांक गावया. देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वरत्या उपकार ताचो बावुडया. हालेलुया 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 हालेलुया. गान तुका जेजो होगळा तुका जेजो महिमा तुका जेजो नामान तुका जेजो प्रणाम तुका जेजो जय जय तुका जेजो. हालेलुया 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 हालेलुया. नितळ निर्मळ काळजान आनी मनान दिनवाशी काळजान आनी मनान जेन्ना आमी सुम्यांतय आमी मागतावो आनी तवळ तो खंडीत जावन आमचे मागणें आयकता तर देवाची काकुळत मागून देवाचें बोगसणें जोडून नितळ मनाचे आनी नितळ काळजाचे जावन देवान केल्ल्या सर्व बरेपणांक उपकारी काळजान दिनवाशी मनान ताची स्तुती गावन ह्या घडये आतां आमी मागया. आमी सर्व आमच्या त्या सवां खातीर सर्व आमच्या गरजां खातीर जे कोणाक तुमचे थंय तुमचो गरजो उचारूंक उक्त्यान उचारूंक मन आसा तुमी उचारचें. जायत्या लोकांनी आमचे थंय मागोवंक विचारला तांचो आमी वगडास काडया. तांच्या त्या सवां खातीर आमी मागया. आमचे संगी सांपाद्रे पियो जेजू लागीं विनंती करता. आमचे संगी आमचो जेजू आमचे खातीर
बापा लागी विनंती करता. आमचे पसोत मरी माई आपल्या पुता लागी विनंती करता. सर्व संत भक्त संगता आम्ही असावो या पवित्र युक्रिस्त मुखांतर. तर मगच्या भवनो आणि बहिणीनो, बवर्तान बरोवन एका मनांच्यान एका काळजाचे जावन आमी सर्व गरजां खातीर आमी मागया. मगळो जेजू हांगासर जायते जण मागोवन आसात. तांच्या कुटुंबाच्या पिडेस्त भावा भयणी खातीर आनी तांच्याच पिडेन तावन तांकां गूण जावचे पसोत विविध रितीच्या पिडेन कश्टान वळवळोवन आसात. सोमिया तूं तांचे बिरमोत पाव. तुज्या कृपेचो हात तांचेर दवर. तांकां आपोड आनी तूं गूण कर. हांगासर जायतीं जण मागोवन आसात. जायत्या कश्टा संकश्टाक बली जाल्यांत जायते समस्ये दुसून आसात. त्या सर्व समस्या तावन परिहार मेळोवंक हांगासर पाद्रे पियोच्या नांवान मागोवन आसात. मगळा जेजू तांच्या सर्व समस्यांक तुमचो परिहार लाभये. तांच्या गरजांक पावो. त्या सर्व समस्यांत तुजी खुशी जावं. जायतीं काजारी सोडे मागोवन आसात भुरग्याच्या देण्या पसोत. सोमिया तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांच्या मोगाचें फळ तांकां लाभाशें कर. भुरग्यांचें देणें तांकां फावो कर. हांगासर जायतीं जाणां मागोवन आसात बरें कामां खातीर. शिकोवन तांकां तांच्या शिकपा तेकीत तांकां एक बरें काम मेळोवंक आशेवन आनी मागोवन आसात. बरें काम मेळच्या खातीर तीं राखून आसात. सोमिया तूं तांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तांकां तांच्या फुडारा खातीर तांचो दिसपडतो ग्रास तांणी जोडूंक तांकां एक बरें काम तूं फावो कर. हांगासर एकली स्त्री मागोवन आसा गर्भेस्त स्त्री. तिच्या गर्भांत आसच्या त्या बाळा खातीर त्या भुरग्याची वाडावळ सारकी जावंक भलायके बरीत भुरगें तांकां फावो जावंक सोमिया तूं तांचेर दिश्ट घाल. जिवीत जावन आसा तुजें देणें आनी भलायके बरीत भुरगें त्या चड्याक फावो कर म्हूण आमी मागता. दोग जाणांनी आमकां मागोवंक विचारला. प्रत्येक जावन ब्रेन स्ट्रोक जावन पिडेंत आसात, आस्पत्रेंत आसात, एकली घरांत आसा. सोमिया तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची बिरमोत पाव. तांच्या गरजांक पाव. तुजो कृपेचो हात तांचेर दवर आनी तांकां तांची पिडा गूण कर. हे सर्व त्या सवांसंगी आमी सोमियांचे आशिर्वाद आमच्या त्या सवांचेर, आमचेर, आमच्या कुटुंबांचेर, आमच्या भुरग्यां बाळांचेर, सर्व आमच्या युवजणांचेर, सर्व आमच्या दुस्मानांचेर
आमच्या दैवी काकोतीच्या रितीरे मंदिराचेर आनी थंयसर येवच्या सर्व भक्तिकांचेर हांगासर सांत आंतोनीच्या मनांक सर्व भक्तिकांचेर आनी पाद्रे पियोच्या सर्व भक्तिकांचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी राज करताय ससनांच्या ससना. संपियो आमा पासो विनती कर. देवा तुवें कापुचीन याजक सांत पाद्रे पियोक तुझ्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचें वर्तें भाग फावो केलें. ताच्या विनंतेन कितें आमी अत्रेगोन मागता ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवंतपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्यांक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्यांक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्यांक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सदा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें आपले हांव बडयता सोदता आनी मागता आनी तें म्हाका मेळाशें कर. आमच्या सर्व त्या सवां खातीर आमी मागया आमी प्रत्येक जावन विनीतल्या रितावर पसोतो हाका भायल्या गांवांत काम मेळच्या खातीर तशेंच कुटुंबांतली केस बेगीनच मुग्दोवन सुटका मागोवन आनी तशेंच एका चरख्याचे तोंडार आसचीं तीं खतां पयस जावंक आनी एकलो भाव मागून आसा बरी विजा मेळोवंक भायल्या गांवांत काम मेळोवंक दोगा प्रायवंतांक बरी भलायकी मेळच्या पसोत एकल्याचें ऑफिसाचें काम अडखळी नासतना बऱ्या तरान जावचें पसोत मागून आसा एकल्याक USA वेची विजा बऱ्या तरान जावच्याक मागून आसा एक स्त्रियेचो मेमरी पावर मेळोवंक आनी सर्व टेन्शन राग सर्व पयस जावंक बऱ्या भलायकी पसोत मागून आसा. तशेंच पती पत्नीची सर्व तकली गोळ आनी पिडा गूण जावंक भुरग्यांचें डिप्रेशन मतीची पिडा गूण जावंक खोंकली आनी तशेंच लंग्स इन्फेक्शन गूण जावंक पयन बऱ्या तरान जावचें पसोत हे सर्व त्या सवां खातीर आमी मागता आसतना आमच्या कसकी त्या सवां खातीर आमी मागया. सांव पाद्रे बियेच्या विनतीन आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्यांक जशी आदी तशी आतां आनी सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र कळसात तुजेर हांव पातयेता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत जावं तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गींचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजें नवें मागता तें म्हाका फावो कर. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्यांक जशी आदी तशी आतां आनी सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजात तुजेर हांव पातयेता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजीं उतरां सराशी नात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवोसो म्हाका आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका
पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझेर हांव पातयेता. हे जेजूच्या भोव पवित्र काळजा कश्टांतल्या थंय दया दाखय नासता रावचें तुका असाध्य. आमचे निर्भाग्य पातक्यांचे तुजी काकुळत दाखय. तुझी आणि आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेस्त आनी दुलोबी काळजा मारिफात आमी तुजे लागीं मागची ही कृपा तूं आमकां लाभय. नमान रणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारतांव आनी प्रदेशी येवेची बळकां या दुखाच्या कळंत आसता अस्कार सोन आमी तुका रुदान करतांव. तर तूं आमचे शिकाये तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे कुशे सदैव आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोबी आमकारी मरिये. सांजोजे जेजूच्या पोसक्या बापा आम्हा पासून विनंती कर. सांपियो कलदेन सांपियो आम्हा पासून विनंती कर. सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हा पासून विनंती कर. सांपियो आवय बापाय खालतो जावन जियेल्या आम्हा पासून विनंती कर. सांपियो कष्टा अनवरान थिरसाण सांबाळलेल्या आम्हा पासून विनंती कर. सांपियो फ्रांसीस असीच्या पाटला उदरा आम्हा पासून विनंती कर. सांपियो कापुचीन वर्दीच्या अलंकारा आम्हा पासून विनंती कर. सांपियो सम्यच्या पाशवांच्या गयाने नेटयलेल्या आम्हा पासून विनंती कर. सांपियो युक्रिस्त थंय भक्तीन भरलेल्या आम्हा पासून विनंती कर. सांपियो कुमसरच्या सक्रमेंता मुखांतर बापाची काकुळत दाखयल्या आम्हा पासून विनंती कर. सांपियो विधेयपणाच्या आदर्श आम्हा पासून विनंती कर. सांपियो मागण्यांत थिरसाण सांबाळलेल्या आम्हा पासून विनंती कर. सांपियो तुझ्या शांतीपणान खालतो सरल्या आम्हा पासून विनंती कर. सांपियो सर्व याजकांक आदर्श जाल्ल्या आम्हा पासून विनंती कर. सांपियो आत्म्याच्या बचावे खातीर वावरल्या आम्हा पासून विनंती कर. सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दायजा आम्हा पासून विनंती कर. सांपियो गरजेवंतांक तक्षण पावच्या आम्हा पासून विनंती कर. सांपियो तुका उलो मारतल्यांच्या बरवश्या आम्हा पासून विनंती कर. सांपियो आम्हा समेस्तांच्या आदारा आम्हा पासून विनंती कर. सांपियो आम्हा पासो विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये देवा तुझ्या सेवका सांपियो समर्पित जिणयेक आपोवणें दिवन विविध कुरपे देण्यानी बरलोय आनी भाग्यवान फ्रांसीस आसिसीच्या शेतान क्रिस्ताचो याजक जावन मागलोय. ताच्या मागण्यांनी आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसांत थिरसाणेन रावून क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कुरपे देण्यानी भर म्हणून आमी मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्वर तुमकां आशिर्वाद देव आनी तुमकां सांबाळलो. सर्वेश्वर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करो. सर्वेश्वर तुमी सांपियोचे दवरली भक्त मानून घेवं आनी तुमची मागणी फळादे करो. सर्पदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. जमल्या सोम्या मंदिरां तुझ्या अर्कादीन सरुकारां तुझ्या गीतां गावन प्रणाम अर्पिता
सरकारा तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बळी भेटून तुका वंदिता. ह्या मिसा ते सभा हे परी आसात. वैयक्तीक गरजां पासत विन्सेंट लारी तावरोक बरें काम मेळच्या पासत मिसिता लियो तावरो आनी कुटाम देवादेन जाल्ल्या जानेट डिसोजा पासत देवादेन जाल्ल्या मास्टर एस्टन डिसोजा पासत मिसिता गॉडविन डिसोजा सांपाद्रे पियोच्या मनांक मिसिता क्लेटा प्रभू फेर्नांडीस ह्या त्या सभां खातीर आमी मागता आसतना आमच्या खासगी गरजां पासत ती आमी मागया आनी प्रत्येक जावन सर्व आमची त्या सभा आमी उबारता आसतना आमच्या सर्व बऱ्या मनांच्या उदार मनांच्या भक्तिकांक आनी तशेंच सर्व आमच्या बेनिफॅक्टरांक SMA डोनर्सा पासत ह्या मिसा वेळार आमी प्रत्येक जावन आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त दय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो साम पाद्रे पियोच्या मनांक आमी हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना ताचे मुखांतर आमकां लाभलें सर्व बरेंपण आमी वळखून घेवया. जायते जाणांनी मागले उपकार आमकां हांगासर मेळ्ळ्यात आनी त्या पासत सर्व पासत आमी देवाक अर्गां पठयता आसतना आज आमी पवित्र सभे संगी देवाक अर्गां पठयता. भाग्यवंत तेरेज आवेला पासत तिचें भक्तीपण तिच्या मागण्यांचें बळ तिचो भावार्थ आनी तिका क्रिस्त थंय आसलो तो मोग ह्या सर्वां खातीर देवाक आमी अर्गां पठोवया आनी तिच्या जिणेचें प्रेरण आमच्या जिणयेंत आमी जोडया. मागणें जावन आसा दारवटो देवाची कृपा जोडूंक म्हणटा भाग्यवंत तेरेज आवेलाची. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमची जिणी जावं दी मागण्यांची जिणी मागण्या मुखांतर देवाची कृपा आमी जोडून घेवया आनी खंडीत जावन जेन्ना आमी मागता तवळ सर्व आमची अडकळी सर्व पयस जातात. देव आमकां आपल्या कृपेन तो आमकां बळ दिता आनी आमकां बरें सर्व बरें करता. बरो फुडार तो आमकां लाभयता. ह्या सर्वां खातीर देवाक आमी अर्गां पठयता आसतना आमची पातकां आमी वळखून घेवया. देवाचें भोगसणें मागून खालत्या काळजान आमी सर्व सांगता म्हणया. हांव पातकी सरपदेदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून प्राणान विसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून ती पतकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगैन सदांच संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्वरा देवा लागीं विनाधिकारांत मौन प्रार्थून मागता. सरपदेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनांच्या जिविता पावो. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा ख्रिस्ती भक्ती मार्गाची संपूर्णाय पवित्र सभेक नव्यान दाखोवच्याक
तुझ्या पवित्र आत्म्यावरवीं भगवान तेरेसाक तुवें उपजायली. तिच्या बरोवप्यांनी आटापलेली सर्गींची शिकवण आमच्या आत्मीक पोशणाक उपकारावन खऱ्या पवित्रतेच्या अत्रेकांनी आमची काळजां लासो. आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनां. सां पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. तूं हेरांची जर्ती करताय मू, तूं कोणीय जावीत, पूण तुजी ही करणी समा म्हूण जायना. कित्याक हेर करतात त्योच करण्यो तुंय करताय जाल्ल्यान हेरांची तूं जर्ती करतना तुकाच तूं गुण्यामकार म्हूण तीर्प दिताय. असल्यो करण्यो करतल्यांची जर्ती करतना देव दया दक्षिण करिनासतना आपलें फैसल दिता म्हूण आमी जाणाव. पूण तूं ए मनशा तेंच गुण्यां आदारचे आदार हेरांची जर्ती करूंक फुडें सरतना देवाचे निती फैसल तूं एकलो मात्र सुकयतलोय म्हूण चिंताय वे, वा देवाची अगणित दयाळायेची बोगसण्याची आनी सोंसणिकायेची तूं बेपारवा करताय वे. देवाची दयाळाय तुवें पाताक रोडून जिणी बदलूंचे खातीर तुका दिल्लें आपोवणें म्हूण तूं नेणाय. पूण तुजें काळीज जावंक पावलां कठीण आनी दारूण. तशें जाल्ल्यान देवाचें निती फैसल परगट जातलें त्या क्रोधाच्या दिसा. तुका मेळूंक आसतली ती शिक्षा तूं चडय आसाय. कित्याक त्या दिसा हर एकल्यान तांच्या करण्या प्रमाणे तो प्रतिफळ दितलो. तिरासनेन बऱ्यो करण्यो आदान महिमेची मानाची आनी अमरपणाची वाट सोदतल्यांक तो सासणीक जिवीत दितलो. पूण आपल्या स्वार्थान सताक विरोध रावून अनितीच्या वाटेन चलतल्यांचेर देवाचो कठीण क्रोध देंवतलो. वायट आदारलेल्या हर एका मनशान कश्ट आनी कळवळे भोगूंक आसतले. पयलें जुदेवान, पूण जुदेव न्हय आसलेल्यांनी तें भोगीचय. तशेंच बरें आदारतल्या प्रती एकल्याक महिमा मान आनी शांती मेळटली. पयलें जुदेवांक, पूण जुदेव न्हय आसलेल्यांकी. कित्याक देव कसलोच पक्षपात करिना. देवाचें उतर हें देवाचे ओडपकार. सर्वेस्परा हर एकल्याक ताज्या ताज्या करण्या प्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. सर्वेस्परा हर एकल्याक ताज्या ताज्या करणे प्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. फकत देवा ते म्हजो आत्मो विशेव घेता. म्हजी राखण ताजे तावूंच येता. तूच म्हजे कडप म्हजो आसरो. तूच म्हजे कोटे हांव केदेंच हालचो ना. सर्वेस्परा हर एकल्याक ताज्या ताज्या
उदकाय मोसो ताळो ऐकतात म्हणटा सोमी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या जेजू म्हणा लागलो हाय तुमकां फारिजेवानो पोर्तलावांचो आनी सदाबाचो आनी सर्व आल्या पाल्याचो दांत एक वांटो तुमी देवाक दितात पण न्यायनितीची आनी देवाच्या मोगाची तुमकां पर्वा ना हें तुमी करी जैच आसलें पूण तेंय तुमी सोडचें न्हय हाय तुमकां फारिजेवानो सिनागोग सभांनी तुमकां मोकळ्यो बसका जाय आनी पेंटेंत लोकान तुमकां सलाम केल्यार तुमकां बारीच खुशी हाय तुमकां तुमी स्मारक गुर्त नासलेल्या मेल्ल्यांच्या फोंडा बरी ते फोंड म्हण कळनासता लोक तांचे वयल्यान गुड्डावन चलता तितल्यार शास्त्र्यां भितरलो एकलो ताका जाप दिवन म्हणालो मेस्त्री तुवें अशें उलयल्ले वरवीं आमकांय तूं अवमर्याद करताय ताका जाप दिवन जेजू म्हणा लागलो हाय तुमकां शास्त्र्यानो वावोंक तांकनातलीं वोजीं तुमी लोकांचेर घालतात पूण तुमी जावन त्या वोज्यांक एक बोट लेगून लावंक फुडें सरानांत देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जायते फावटी आमची एक वायट संवय कितें म्हळ्यार हेरांक बोट जोगचें तूं तसो तूं अशें म्हूण सांगून आमी एकामेकाची झडती करता पूण हांव कसलो म्हूण आमी आमकांच विचारूंक जाय त्या पासून सांग पावलो आयच्या पयल्या वचपांत रोमाघरांक बरयल्या पत्रांत सांगता तूं हेरांची झडती करताय मो तूं कोणीय जावयेत पूण ही तुजी करणी समान म्हूण जायना आमी कितल्याय बरे व्यक्ती जावंक पुरो पूण आमी हेरांक बोट जोखूंक जायना भायल्यान आमकां कितें म्हण त्या व्यक्ती विशयांत कळीत आसा जावंक पुरो पूण भितरल्या भितर जें कितें तो करता तें करता ताच्या मतींत कितें आसा काळजांत कितें आसा तें आमी नेणावो त्या पासून आमी कोणांकी बोट जोगच्या बरी ना आमी कितलेय भाग्यवंत जावंक पुरो पूण हेरांची झडती आमी करची न्हय आनी जर आमी चिंतचें जावन आसा जेन्ना आमी हेरांचें उणेंपण आमी दाखयतावो तवळो आमी बरे जातावो वा आमी बरे म्हूण हेरांक कळीत जाता म्हणलें चिंताप चूक जावन आसा त्या देखून आमी कसलेय व्यक्ती जावंक पुरो हेरांची आमी झडती करची न्हय आनी आयच्या पयल्या वचपांत आमकां मेळचो तो संदेश जावन आसा आमी सर्व देवाच्या झडतेक आमी वळोवंक जातावो देव आमची झडती करतलो हर एकल्यांची झडती करतलो त्या देखून जेन्ना आमी हेरांची झडती करता तवळ आमचीच झडती
गुन्यांवकार आमी जातावो. त्या देखून हेरांची जडती करिनासतना हेरांची उणेपण आमी सुदारसून व्हरूंक तांचे थंय दया दाखोवंक जशें देव आमकां आमचें उणेपण आमकां तो दया दाखयता ताची कृपा दिता त्या पासून आमी हेरां थंय जशें देव आमकां चलयता तशें आमी हेरांकी चलोवंक जाय. आयच्या सुवार्थेंत आमकां तो मेळचो तो विशय जावन आसा. जेजू फरिजेवांक आनी शास्त्र्यांक तांचें खंडन करता. धिक्कार तुमकां फरिजेवानो, धिक्कार तुमकां शास्त्र्यानो म्हूण तो सांगता. कित्या पासून आनी विविध कारणां आयच्या वाचपांत आमकां आयकोंक मेळटा. पयलें जावन ती 10तलो 1 वांटो ते देवाक दितात. पूण ह्या मारिफात देवान दिल्लो तो कायदो कितें जावन आसा म्हणून सारक्या रितीन आमी समजोवंक जाय. देवान कितें फरमायल्लें, देवान फरमायल्लें जावन आसा जें कितें तुमकां देव फावो करता ताचें प्रथम फळ आमी देवाक फावो करूंक जाय. आनी हांगासर कायद्याक कायदो वयर घालना हांगासर साद्या लोकांक आनी हांगासर उल्लेख करचें जावन आसा वर्तलावांचो आनी सदाबाचो आनी सर्व आल्याबालाचो सर्वांचे रीत आनी 10तलो 1 वांटो दिवचें म्हणटा आसतना हे दुबळ्या धाकट्यांक भोव कश्टांचें जावंक पावता. आनी देव आमकां केदींकच कश्टार घालिना, तो दुबळ्यांची बिरमोत पावता. आनी अशें थंयसर दिवचें जेजून सांगता तो विशय जावन आसा न्यायनिती तुमी देवाक दितात खरें पूण न्यायनितीची आनी देवाच्या मोगाची तुमकां पर्वा ना. त्या देखून गरजेचें कितें गे म्हळ्यार न्यायनीत आनी देवाचो मोग. दुसऱ्या सुवातेर हांगासर आमी पळयता जेजू धिक्कार तुमकां फरिजेवानो आनी तो सांगता सिनेगोग सभांनी तुमकां मुकल्यो बसका जाय आनी पेटेंत लोकांन तुमकां सलाम केल्यार तुमकां बारीच खुशी. आनी ह्या मारिफात जेजू तांकां कित्याक खंयच्याक सरी करता, तो सरी करता तुमी स्मारक गुर्त नातलेल्या मेल्ल्यांच्या फोंडा बरीं. कित्याक तो हें सरी करता, कित्याक म्हळ्यार जर तर मेल्ल्यांचो तो फोंड जर तर थंयसर आपडता तर तें 7 दीस तें अशुद्ध जातात. आनी ह्या मारिफात जेजून कितें सांगचें गे म्हळ्यार जेन्ना तुमी हेरांक तुमच्या स्वार्था खातीर तुमी हेरांक खंडन करतात, हेरांची जिवीत जडायचें जायशें करतात आनी तवळ जेन्ना तुमी देवाच्या आज्ञा विरोध वेतात आनी तवळ तुमकां जर तर तुमचें शिकवण जो कोण आयकता, तुमचे संगी कोण तो संबंध दवरता, तुमचे तावन हेर लोकय अशुद्ध जाता म्हणलो संदेश तांकां दिता. त्या देखून पयल्यान पयलें तुमी शुद्ध जाया आनी हेरांकी शुद्ध करा. पयल्यान पयलें तुमी भाग्यवंत जाया आनी हेरांकी भाग्यवंत करा म्हणून जेजू आपोवणें दिता. तिसऱ्या सुवातेर थंयसर शास्त्र्यां भितरलो एकलो येवन थंयसर म्हणटा आमकांय तूं अवमर्याद करताये. आनी तवळ जेजू ताका जाप दिवन म्हणटा तुमी शास्त्रान व्हावोंक नातलीं वोजीं तुमी लोकांचेर घालतात आनी हेरांचें जिवीत जडायचें जायशें करतात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी हेरांचें जिवीत जडायशें जायशें करचें न्हय. हेरांच्या गरजांक पावोवन हेरांचे कश्ट समजून घेवन तांच्या कश्टांक स्पंदन दिवन तांच्या जिणयेचें वजें आमी हळू करूंक जाय, तांकां संतोश दिवंक जाय. आमच्या वरवीं हेरांचें जिवीत जडायेचें जावचें न्हय, जडायेचें करचें न्हय. बगार हेरांक बरेंपण आमी दिवंक जाय, बरें करूंक जाय. हेरांचें जिवीत जिणयेंत शांती समाधान आमी दिवंक जाय. त्या देखून जेजू जें
कोण हे सर्व विरोध वेता तांकां सर्वांक खंडन करता, धिक्कार म्हणटा. तर जर तर आमचें जिवीत फारीजेवानी शास्त्र्या बरी जाल्या तर आमी आमच्या पथकाक आमी दूख पावया आनी आमचें जिवीत आमच्या जिणेचेर आमी नदर घालना, आमचीच झडटी आमी करना, आमचें जिवीत बरें करया, हेरांकी आमी बरेंपण आसोवया आनी ह्या पासत देवाची कृपा ह्या येवकरसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घे. बापा, सर्व मनशांच्या तारका पवित्र सभेच्या सर्व गरजां खातीर भगवंत तेरेसान आपल्या मठाच्या वणटी भितर खतखतीत मोगान समर्पिल्लें जिवीत तुका भोव मानलें. आमी आमकां जण एकल्यांक तूं आपयताय त्या बेसांत आनी जाग्यार पवित्र सभेच्या आनी अख्ख्या संवसाराच्या गरजां पासत मोगान आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक ह्या जेजूच्या बलिदानांतलें आमकां बळ मेळूं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदारा आनी सस्नांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणटा. आपल्या रांबाच्या पवित्रपणांक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान, तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी एका ताका जय 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 बोल. सर्गी तुका जय,
बापा खरोच तूं पवित्र तंतू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले चुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें वुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्तें कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवन आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो वुंडो आनी सडवणीची काल सुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेश्वराक के प्रतिमेचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास करे आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पीठ पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट करे. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करे. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. अमकार मरिये देवाचे मये संगाते, भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दमदुता आनी सर्व काळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नांच्या सुखांत आमकां वांटो दे. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सस्नांच्या सस्ना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी भक्तीपणी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरास वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्कय आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे
बरवशान अतिरेक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतींस पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. राजवडगी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांमुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्तचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमची सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सर्व सुभागे. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनांच्या जिविता सांबाळून. देवा आमच्या बापा, आमी आदां सेवलेल्या सर्गेच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटांत जियोवची तान आमच्या काळजांनी दिसान दीस वाडय आनी भगेवन तेरसाची परसळीत शिकोवण्यांनी देखे वरवीं बंदमटवाशी जिविताचो खरो अर्थ आनी मोल आमच्या मनांत आनी काळजांत रिगय आनी सर्गार आमी तुका वखाणूंक पावसर आतां तावून सगळे आमचें जिवीत तुज्या माया मोगाचे निरंतर वखाणणी जावं दी तुज्या पुता जेजूचे नफे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर्पदेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो.
वसुने या क्रिस्तच्या संदेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. हुंड्याचेर आशिर्वाद सुमयांचे नावे आमचो आदार. ताणे रेसला सर्गानी संसार. सुमया दयेन आयक म्हजें मागणें. आनी म्हजी बोब तुजेशी पावोन दी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगळा बापा आमचे तुवें सापाद्रे पियोच्या विनवणेन वतल्या सर्व कुरपे देण्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. सर्व वस्तू तुजे तावन उपजतात आनी मनशांक दादोस करतात. तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या वुंड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे वुंडे स्विकार करतले आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बरी भलायकी घटाय आनी पोषण मेळो. हे स्विकार केले आमच्या जिवनांतली सर्व पिडा शिडा गूण जावं. हे मागणें आमी भोवतीर बावर्तान सांपाद्रे पियोच्या विनवणेन मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. तुझी मजत आमच्या सर्गर्जानी आनंद बरी सांता पाद्रे पियो बापा तुमके आमच्या तुये भुलो माच्या वेळार आनंद बरी सांता पाद्रे पियो बापा तुमके आमच्या तुये भुलो माच्या वेळार Padre Pio, ama pasod vinatikar, bagyon kursaचे kurve निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी.